नमस्कारू. हर एक आयतारा सकाळी 8:30 तुमगेल मुखारी तुमगेल मोगाचे यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड हाजे GSP समाचार हे घेवन आम्ही तुमगेल मुखारी आयलेची. या वाराचे प्रमुख सुद्दी ताजोट्टू केलो विशेष जावन आशिल्ल्या सुद्दी तुमकां सांगता म्हणचे आमगेले प्रयत्न. आयचे सुरवेत न्यूज पळोवया. काश्मीराक आमगेल जन वचून आसताची. तांतूय काश्मीराच्या श्रीनगर म्हणटाना ते लाल चौकाक वचना आशिल्ले जन बारी उणे. एक कालान तूं लाल चौक म्हळ्यार बरी गलाटो प्रतिभटन ना एक नमुन्याची वायट नांवाकाची त्या लाल चौक ना घंटाघर म्हूण आपयताची त्या सुद्दी जाता आशिल्ले. जाल्यार आत्त त्यांचे घंटाघर ना लाल चौक बारी चांग नांवाक सुद्दी जाता आसा. स्मार्ट सिटी योजने तर्फेन तेई मस्त अभिवृद्धी कार्य पुरो जाला. आम्ही स्वतः थंय वचून आमगेल कॅमेरांतू शूट केलें तसले केलो दृश्य आतां आमी पळोवन येवया. परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला बेंगळूरच्या चातुर्मासाच्या दिग्विजय महोत्सव मस्त अधुरी रितीर जाला. सांजवाळा 6:30 गंट नंतर सूर जाल्ल्या ह्या दिग्विजय महोत्सव एर्दू सकाळी 8:30 ताई चल्ल्या म्हणटाना तुम्ही त्या कितल्या हॉट रितीर कितल्या चंद रितीर जाल्ल्या म्हणून तुमगेल मनांत येवच्या पुरो. लागी 14 घंटे स्वाम्यान दिग्विजयांत भाग घेवन त्या रथारी विराजमान जावन आमकां आशिर्वाद केलेला आमकां प्रसाद दिलेला एक दृश्य आमी केन्नाय विसरचे ना. स्वाम्याला चरणारविंदाक प्रार्थना करताची पांय पडताची ह्या दृश्य आतां पळोवन येवया. भक्त जीवन संयमेंद्र श्रीपाद नमन बोलते मन कामना संयमेंद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवना. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमेंद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमेंद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद. परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद. परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु
सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परमानंद गुरु सच्चिदानंद परापर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय मुखारची सुद्दी कवचा काश्मीरांतू सिनेमा थिएटराक येवन जनान पळोत जाल्यार विचारू 30 वर्स फुडें केन्ना तें गलाट सुरू जालें की ताज नंतर कंप्लीट बंद जालें जन थिएटराक येवन पिक्चर पळोवचें जाता म्हणचें एक सपन आशिल्लें आतां 3 डिकेडा नंतर म्हळ्यार 30 वर्स नंतर काश्मीर मस्त बदल जाला थंय आयनॉक्स म्हणजे एक थिएटर कितली चंद रितीरी आरंभ जाला म्हळ्यार त्या थिएटरा भितर वतानाची बारी खूश जाता आनी त्या थिएटराच्या मालिकय बारी खुशीन ह्या थिएटर कशी ओपन जाल्या मागीर जनाल्या एक प्रतिक्रिया ना स्पंदने कशें आस म्हणून बारी चंद रितीरी म्हणला त्या आयनॉक्स थिएटराच्या भितरी आमी चमकल आसाची तुमकांय त्या थिएटर दाखयताची येया वचा
महाराष्ट्राच्या हर घर सावरकर या अभियानांतू आमगेले समाजाच्या राहुल भंडारकार हांकां अभिमानपत्र दिवन अभिनंदन केलें. त्या एक व्हिडिओ आतां तुमगेल मुखार. महाराष्ट्र सरकाराचे हर घर सावरकर अभियान यशस्वी जावन मुखार व्हेल्लां तसल्या युवक मंडळ ना एसोसिएशन तांकां महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जावन एकनाथ शिंदे हांणी सैन घाल तसल्या सर्टिफिकेट ಕೆಲವು प्रमुख मंडळांक वितरण केले. तांतू कोंकणी झोनांतू वसाईचे राजा गणेश मंडळ हाचे जनरल सेक्रेटरी जावन राहुल भंडारकार हांकांय दिवन अभिनंदन प्राप्त जालें. आभरण टाइमलेस ज्युवेलरी हांणी प्रेजेंट केलेले ऑल इंडिया GSP चेस टुर्नामेंट हें बेंगलोरच्या रियाल्टो हॉटेलांतू जाल्लें. ताजी एक झलक आतां तुमगेल मुखारी. कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, किंग्स चेस अकादमी, स्टेट चेस एसोसिएशन हांणी ऑर्गनायज केलेले ऑल इंडिया GSP चेस टुर्नामेंट हाचे प्रधान प्रायोजक आभरण टाइमलेस ज्युवेलरी हाचे MD डॉक्टर प्रताप कामत हांणी श्रीमती प्रीती कामत हांणी प्राइज डिस्ट्रीब्युशन करून पुरजन क्रीडाळूक वेल विशस दिले. मालगाड जावन पत्रकार सदाशिव शेणी हांणी आनी उद्यमी नारायण पैत हांणी मुख्य सोयरी जावन ह्या कार्यक्रमांत भाग घेतला. 6 years dakunu 67 very happy to know very again a warm welcome to all of you. Atta this is getting over but very happy to see this and I assure we will continue to support all events for the promotion of people of our community. Thank you very much. Namaskar. वर्ल्ड कप क्रिकेट चलता आसा, संडे सिरियल सिनेमा वीकेंड हॉलिडेज पुरा त्या पुरो सवण इतले जन एक चेस आयला म्हळ्यार इट इज रियली आमकां बारी खूश जालें म्हणून दॅट इज माय बॉटम लायन सांगलें. तशें आतां कसो सांगू एड करता म्हळ्यार एक्चुअली हांव प्रताप अम्माल भाशण आयकुच्याक राखिलो. ही इज वेरी गुड ऑरेटर, वेरी मोटिवेटर एक्चुअली. जसं की आजी वग्गी सम अप केला. मे बी आफ्टर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आय रिक्वेस्ट यू टू motivate our community people please. ताका वरची उमेद येरी हांवें टोर्नामेंट्स आयोवच्या सुरू केल्लें बट हांगा आज जल्ल टोर्नामेंटांतू दी अरेंजमेंट्स वेर परफेक्ट. खाण जेवण दनपारचें सकट लायक जाल्लें प्लस एवरीथींग वॉज डन ऑन टायम. सो मस्त खुशी जाल्लें. अनेक असो खुशी विशय म्हळ्यार व्हड जनांनी मस्त इंट्रस्ट घेवन भाग घेतला हांगा. इन द सिनियर्स ग्रूप there were about 65 out of 100 janki seniors group on, so that is really encouraging. Ashichi Kodia Sports Association Kings Chess Academy na mukar sunai amgel GSP community ka mast asal programs cheldu anka protsahit koruka do war common request karta. Thank you.
मंगळूरच्या VT रस्त्यांतशा श्री विठोबा रुकुमाई देवस्थानांतू हर एक वर्ष बारी चंदायरी अखंड भजना सप्ताह जाता. या वर्षी नोव्हेंबर 17 लगून नोव्हेंबर 24 ताई हांगा सप्ताह जावचा आसा. ह्या भजना सप्ताहांतू तुम्ही कशी भाग घेवेत कसं विशेष असं म्हणून या एक व्हिडिओ क्लिपांतू पळोवया. समचरण सरोजम सांद्रनीलांबुदाभम जगननिहितपाणिं मंडनं मंडनानां तरुणतुलसीमाला कंधरं कंजनेत्रं सदय धवलहासं विठ्ठलं चिंतयामि. ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರಂತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೊಲ್ಚಿತಸಲ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ह्या वर्ष नोव्हेंबर 17 तारीख तुलान नोव्हेंबर 24 तारीख तय चोलचा आस. नोव्हेंबर 17 तारखेक शुक्रार सुरवे दिवसू सकाळी 8 गंटेक दीप प्रतिष्ठापन ಮೂಲಕ भजना सप्ताह कार्यक्रम प्रारंभ जाता. सप्ताह वळारी प्रति दिवसू सकाळी 8 गंटेक दनपारचे 1 गंटेक तशीची रात्रीचे 8:30 गंटेक देवापूज चलता. तशीची प्रति दिवसू नित्य भजना दिंडी सकाळी 7 गंटेक श्री वेंकटरमण देवस्थानातुलान भायसोरनु आचार्य मठ श्री महामाया देवस्थान आणि कृष्ण मंदिर जावन उपास विठोब देवस्थाना येऊन पावचारस. रात्री तशीची 9 गंटेक नित्य भजना दिंडी कृष्ण मंदिर तुलान भायसोरनु वेंकटरमण देवस्थान महामाया देवस्थान जावन वापस विठोब देवस्थाना येऊन पावता. कार्तिक एकादशी दिवस म्हळ्यारी नोव्हेंबर 23 गुरुवार विशेष धार्मिक सेवा सकट चोलचास. तंतु पंचामृता अभिषेकू पवमान अभिषेकू पुळकाभिषेकू तशीची सकाळ 1 गंटेतुलान गंगा अभिषेक सकड चोलचास. त्या दिवसू दनपारा 2 गंटेक महापूजा संजवळा 6:30 गंटेक वेंकटरमण देवस्थानातुलान गांवचे तशी परगांवचे ख्यात भजना ತಂಡಾತುಲಾನ विशेष भजना दिंडी उत्सव चोलचास. हा जोटूची हुलप्या ಮೆರವಣಿಗೆ त्या दिवसू त्याच वेळारी चलता. रात्री 9 गंटेक रात्री पूजेनंतर सप्ताह वळारी देवाक नेसलेल तसले पट्ट्या वस्त्र तशीची हुलप्या आईल तसले वस्तू तुमका प्रसाद रुपारी एलम जावन दिवच्या आसाची. तशीची रात्री 12 गंटेक एकादशी दिवसू विशेष जावन आशिल्ले विठोमारू अलंकारे चलता. नोव्हेंबर 24 तारीख म्हळ्यारी तुलसी पूजे दिवसू पलपलारी 4 गंटेक विशेष दीपालंकार आणि भूवैकुंठ दर्शन चोलचास. त्या दिवस सकाळी 8 गंटेक भजना सप्ताहाचे मंगल चलता. भजना सप्ताह मंगलानंतर अवभ्रत तशीची ಮೊಸರಬಲಕ್ಕಿ ಮಡಿಕೆ ಆಟೆ ಚೋಲ್ಚಾಸ್. दनपारी 1 गंटेक तुलसी पूजे दिवसू महानैवेद्य महापूजेनंतर महासमाराधने चलता. या सप्ताह वळारी अनेक जावन आशिल्ले विशेष कार्यक्रम सकट चलता. तंतु प्रमुख जावन नोव्हेंबर 21 तारखेक मंगळार लोककल्याणार्था खातीर देवाक गंधलेपन सेवा चलता. गंधलेपन सर्व सेवेक 10,000 रुपये बाबतो दवरलालस. उपास उडगास करता नोव्हेंबर 17 तारीख तुलान 24 तारीख तय चोलचे ह्या भजना सप्ताहांतो अत्यधिक संख्येरी आमगेल समाज बांधवान भाग जावका म्हणून ह्या ಮೂಲಕ तुमगे लागी निमून घेता आसाची. ಕೋಟಿ ಮನಸುಗಳ ಬೆಳಗುವ ದೀಪ ಪಾಂಡುರಂಗ पंढरीनाथ विठोबा. विशाखापट्टणम हांग जाल्ले क्वालिटी कॉन्सेप्ट 2023 हंतू आमगेल समाजाच्या मनोज पै हांकां केलो इनाम मेळ्ळलें आसा. तें कसलें म्हणून पळोवया. क्वालिटी कॉन्सेप्ट 2023 हे आंध्र प्रदेशाच्या विशाखापट्टणमांतू जाल्लें. तांतू बेस्ट इंग्लिश पोयम बेस्ट कैजान आणि बेस्ट पोकायोक हांतू आमगेल समाजाचे मनोज पै आनी भाग घेतिल्ले आसा. तांकां विशेष जावन प्राइज मेळ्ळलें आसा. क्वालिटी कॉन्सेप्ट 2023 हाजे चॅप्टर कन्वेन्शनांतू 3 अवॉर्ड मनोज पै हांकां मेळ्ळे.
तांतू बेस्ट इंग्लीश पोयम हांतू तांणी विनर जाल्ले आसाची बेस्ट कायजान हांतू गोल्ड एवॉर्ड आनी बेस्ट पोकायोक हांतूय गोल्ड एवॉर्ड हांकां सन्मान मेळ्ळे आनी उषा पै आनी मधुकर पै हांगेल्या पुतू असले बेस्ट एवॉर्ड मेळ्ळे खातीर आम्ही GSP समाजार तर्फेन मनोज पै हांकां शुभ संदेश आनी शुभ हारैके दिताची ऑल द बेस्ट मनोज पै काश्मीराक कोण पुरा चमकलीचकी तांणी मार्तांडा सूर्य देवस्थानाकय खंडीत वचून आसताची कोणी वचनी म्हूण जाल्यार त्या देवस्थान आमी पळोवपाचेले एक विचारू काश्मीराक तुमी चमकलारी त्या मार्तांडा सूर्य देवस्थानाक वचाची त्या देवस्थान कशी नाश जाल्ल्या म्हणून तांच्या गायडान तुमकां सांगिल्ले विचार कसले आसा म्हूण जाल्यार ते खंडीत बदने कसले म्हळ्यार तांणी म्हणटाची त्या भुकंपान गेल्या ना ते मस्त ओवर आयलो ना आनी कशें की जाल्ले पर म्हणटाची व्हड पावसूय न्ही ओवारूय न्ही भुकंप न्ही ताका विंगड कारण आसा जाल्यार मार्तांडा देवस्थान मात्र आजिकय त्या गत परंपरेचे काणी सांगूक आमगेल्या मुखारी राबला ताजें एक दृश्य आतां तुमगेल मुखारी तुम्ही इतले वेळ पळयला GSP समाचार हर एक आयतारा सकाळ 8:30 यूथ ऑफ GSP ते यूट्यूब आनी फेसबूक पेजांतू तुम्ही ह्या न्यूज पळोव येता आनी तुमकांय तुमगेल्या गांवांतू चल्लाल तसल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदायाच्या खंयचेय एक न्यूज ना स्टोरी तुमकां हंतू GSP समाचारांतू येवका म्हण जाल्यार तुम्ही बरे आशिल्ले व्हिडिओ ना फोटो कंटेंटा ओटूची आमकां आमगेल्या वॉट्सअप नंबराक ना मेलाक तुम्ही पेटोवन दिला म्हण जाल्यार ते आमी हांगा घेवन घालूंक साध्य आसा तुमगेल्या सहकार केन्नाय जावका म्हण सांगताची तुम्ही इतले वेळ पळयल्या GSP समाचार सकळ आमगेल्या जनाक देवाल्या स्वाम्याल्या आशिर्वाद नित्य निरंतर असो म्हणून मागून घेताची सगळ्यांकय देव बरें करो नमस्कारो